नमस्कार। हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। पयर कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हिणी एक व्यासपीठाचेर वाक्य केलें एका कार्यक्रमाच्या दरम्यान कितें तेंचे मराठा समाजाचे खंय आतां 7चे 14 आमदार गोंयांत जावपाक जाय। बऱ्याची खबर प्रत्येक समाजाक आपल्या बद्दल हें आसूंकूच जाय। पण तेज्या पयलीं हांव राजेश बाबाक विचारूंक सोदतां, ज्या मतदारसंघात पळय निवडून येयला न्हू तेव्हा वोटर कितके रे मराठा समाजाचे? तुका जो निवडून दिला त्या मतदारसंघात एसटी, एससी, ओबीसी, ख्रिश्चन म्हण हे लोक चड आसा। तुका खबर तरी आसा की जे तुम्ही आता पळय सुभाष फळदेसाय मुख्यमंत्री मराठो, प्रतापसिंग राणेचो चेडो मराठो, तूं मराठो, अशें करून 7 राज्यसभा खासदार स्थानावडे मराठो, हे पळय तुम्ही निवडून गेल्या पळय, हे बहुजन समाजाचे कुस्तार तुम्ही आमदार जाल्ले आसा। तेन्ना तुम्ही पळय 7चे 14 जावंक सोदता पळय, ते 7चे 2 जावपाक सुद्दां बहुजन समाज फाटीं करचो ना तुमकां, हें लक्षांत दवरा। बहुजन समाजाक गृहीत धरूं नाका। आनी स्पेशली भंडारी समाजाक तरी जे खेळ खंडोबा तुम्ही चलयल्लो आसा, नॅशनल गेम्साच्या नांवान आमकां जे चित्र पळोवपाक गावले, बहुजन समाजाक तुम्ही कसो फाटीं ओडूंक सोदता? थंय लोकांनी शादूर जावचें। आनी स्पेशली भंडारी समाजाक आव्हान करता, ह्या भुलभुलयांक बळी पडूं नाका। हे फक्त तुमचो राजकीय पुरतो वापर करतले। हेंकां तेंच्या पलीकडे भंडारी किंवा बहुजन समाज नाका, फक्त आपली पोळी भाजूंक जाय म्हणून हेंकां भंडारी आनी बहुजन समाज जावो। आतांच शादू जाया। आता राजेशान पळय वाक्य केलां तेचो बोलविता धनी कोण तरी आसा असो संशय निर्माण जाल्लो आसा। हेजी बहुजन समाज आनी स्पेशली भंडारी समाजान दखल घेवची। आनी एका सुद्दां आमच्या भंडारी समाजाच्या आमदाराक हांवें पळोवंक ना बाबा आमचे आमदार कशे वाडटले, आमचे बहुजन समाजाच्या भुरग्यांक जॉब कशे गावतले, आमच्या भंडारी समाजाक रिजर्वेशन कशें गावतले जॉबान, हेज्या बद्दल एक सुद्दां आमचो भंडारी समाजाचो आमदारूय उलयना आनी नेतोय उलयना। हेका कारण कितें? हेंकां खंय तरी भाजपान आपले दावणीक बांदलेले आसा काय, हो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। परत एकदां हांव भंडारी समाजाक आनी स्पेशली बहुजन समाजाक आव्हान करता, ह्या सत्ताधारी पक्षा पासून आनी सरकारा पासून सावध रावा, नाल्यार हे तुमकां काबार केल्या शिवाय सोडचे ना। ही तुमकां कळकळीचें आव्हान। देव बरें करूं।